नमस्कार. हे बिझी स्केड्यूल अंतू तुम्ही तुमगेल टाइम काढू हे प्रूफ आतली इलामृत ऐकूच्याक सकड सर्वलेल पूरा वैष्णव समिता मिगेल मस्त धन्यवाद आणि नमस्कार. सो गुरुवंदन कोण स्टार्ट करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताका स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. प्रभुपाद हे 8 बुकांतू बुक डिस्ट्रीब्यूशन वेरी मस्त सांगता. कशी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करताची प्रभुपाद शिष्य तांकां कशी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता म्हणून गोतना बाई लोक तांणी शिकताची कसं सांगता म्हळ्यार हे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करचे एक मानव जनांगाक म्हळ्यार ह्युमॅनिटीक एक श्रेष्ठ सेवा बुक डिस्ट्रीब्यूशन म्हणून प्रभुपाद सांगता. इवन भगवद्गीता तो 18 अध्यायांतू 69 श्लोकांतू कृष्ण सांगता कसं म्हळ्यार न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मान् धन्य प्रियतरो भुवि. न च तस्मान्य मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा. कोण मिगेले महिमा प्रचार करता तर प्रपंचात अगे तित प्रिय मिगेल विंगड कोणी नाची म्हणून कृष्ण सांगता. आणि तागेल तितलं प्रिय आशिल्लो आणि कोणी मुखार येनाच म्हणून हांगा कृष्ण सांगता. हेच उत्तर प्रभुपाद शिष्यांक सांगता की तुम्ही प्रचार केले कृष्णाक मस्त प्रिय जाताची म्हणून प्रभुपाद सांगता. सो आयचे सेशनांतू आम्ही पळोवया कसं म्हळ्यार एप्रिल 11 हाजे फुडें 1973 चे विशय सांगला जाल्यार अपास कशी बुक डिस्ट्रीब्यूशन 1973 1974 अंत परत कशी बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाल्ले म्हळ्यार विशयाक अपास दिता आसाची. एप्रिल 11 1973 प्रभुपाद न्यूयॉर्क दुखून लॉस एंजलस येता. मागीर टॉम बॉड्री म्हळेलो तागेले इनिशिएट नेम त्रिपुरारी तो विमान म्हळ्यार एअरपोर्टांतू राबून 67 बुक्स वितरण करता. ते कशी करता म्हण पळया. मागीर प्रभुपाद सांगता कोण बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता पळय तांणी बुक्स वाजूकाची म्हणून प्रभुपाद सांगता. वाजू भारी अगत्य तुम्ही वाजूकाची म्हणून सांगता. भगवद्गीता डिस्ट्रीब्यूट करता जाल्यार तुम्ही भगवद्गीतेंतू कशी कसं नसतं म्हणजे तुम्ही सांगच्या येऊ का भगवद्गीता वाजू का म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर ह्या प्रभुपाद सांगता हे बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेव नवे मिगेले लाईफ आणि मिगेल आत्मा म्हणून सांगता. बुक डिस्ट्रीब्यूशन करचे मिगेल लाईफ ते म्हणून सांगता प्रभुपाद. कशी इन्स्पिरेशन दिता प्रभुपाद एक कुत्तर म्हणून सांगता. मिगेल लाईफ आणि मिगेल आत्मा बुक म्हणून सांगता प्रभुपाद. आणि प्रभुपाद शिष्य तांकां कशी करता म्हणून गोतना ओटू तांणी शिकता आसाची. खंय म्युझिक कॉन्सर्ट आणि पुरो जाता हरे कृष्णा कीर्तन आणि जाता थंय विकया म्हणून म्हाका आयडिया येता. थंय 600 बुक्स पुरा दिवसाक 2000 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करताचे. मागीर प्रभुपाद सांगता
बुक डिस्ट्रीब्युशन करताना आमगेल आयडेंटिफिकेशन म्हळ्यार आमगेल घनता आमी सोडू नज. कसल आयडेंटिफिकेशन म्हळ्यार तिलक करचे, कंठी मार्गाचे, शिखा दवरचे, हे पुरं सोडू नज. तुम्ही म्हणून सांगता प्रभुपाद आमगेल आयडेंटिफिकेशन आमी सोडू नज, आमी घनता आमगेल दवरून घेवका. हा जेवप जाल्यार तुम्ही कोट पॅन्ट आनी घालून घेवता म्हणून प्रभुपाद सांगता. जाल्यार तुम्ही हिप्पी म्हणके केस सोणू गलीज हिप्पी म्हणके दिसता नज बुक डिस्ट्रीब्युशन करू वतना म्हणून. कशी प्रभुपाद सन सन पॉइंट तांगेल शिष्यांक सांगता. आपल्या सोंत चेडवां सांगला म्हणके सांगता. कशी सांगता म्हणून पळया. मागीर प्रभुपाद सांगता आतांनी शिष्य सांगताचे कसला बुक वाजूका म्हळ्यार नेक्स्ट जन्मांत नरकात नरकांत वच्चाक पुरा धांवता आसचे. नरका वच्चाक धांवता आसचे. तसं धांवची जनाक हे बुक्स राबकार येता. ताका तर बुक्स वाजूका एक स्टेटमेंट्स प्रभुपादाल शिष्य दिवन बुक डिस्ट्रीब्युशन करताचे. आता भागवत विकच्याक म्हाका कळना म्हणून हांव सांगता. ह्यो भागवत कशी दिवचे कशी ही कोण माताजी स्वाती तिगेल इनिशिएटिव्ह नाम येना. ती सांगता भागवत तुम्ही एटलिस्ट तुमगेले एक वर्सांत एक कोणी भागवत सेट कोणाक डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून सांगता. तशी आम्ही कशी डिस्ट्रीब्यूट करचे, कशी जना कन्विन्स करचे म्हळ्यार आयचे सेशनांत आम्ही पळया कशी. सो प्रभुपाद हांव सांगला म्हणके एप्रिल 11, 1973 प्रभुपाद न्यूयॉर्क देखून लॉस एंजल्सांत येता. एक शिष्य एक एक्सपिरियन्स तांगेल सांगता आसचे. तो टॉम बॉड्री म्हळेलो तो तागेल इनिशिएटिव्ह नेम जा त्रिपुरारी भारी बुक डिस्ट्रीब्यूट करता. कशी तागेल डिस्ट्रीब्यूट करचे तागेल उत्कट इच्छा कशी म्हळेले आजी पळया. तो त्रिपुरारी सांगता प्रभुपाद 2 घंटे येवचे आशिल्लो. मस्त जन भक्त पुरा एअरपोर्टांत लॉस एंजल्स एअरपोर्टांत ओट्टू जाल्यांची. आणि ते इस्टराचे विकाचे एंड डे आशिल्लो. सो बुक डिस्ट्रीब्युशन करूंक भारी एक चांग दिवस. ते एअरपोर्टांत तो एकलोच त्रिपुरारी म्हळेलो एकलोच भक्त बुक डिस्ट्रीब्युशन करता आशिल्लो. सो 1.5 घंटा वेळार 1.5 घंटे तनक ताणें 30 बुक डिस्ट्रीब्युशन केलां. प्रभुपाद 2 घंटे येवचे आशिल्लो. तशी हो त्रिपुरारी धोतीनी न्हेसून तिलक आनी घालून आशिल्लो. तो प्रभुपादाक मेळया म्हणून वतना ते टर्मिनल बिल्डिंगा लागीं गेल सता प्रभुपाद आयल सता. ते त्रिपुरारी पळोवन हांसले. ते प्रभुपाद हांसले म्हळ्ळे सता संतोषान करगून गेले. अयो प्रभुपाद म्हाका पळोवन हांसलो म्हणून. पळयलें कितले प्रिती पळय. आमी अशीची सेम असलेंची सीन आनी पुरा असले एक्सप्रेशन सिनेमा एक्टर्साक पळोवचे वताचे पळय. आतां आमी रिसेंट आतां पळोवचे मोदीन हांसले. मोदीन शेकेंड दिले म्हळ्ळे सता जनाक इतलो खूश जाता रडताची मोदी हांसले म्हणून. तशीची सेम प्रभुपाद ताका पळोवन हांसलो म्हळ्ळे सता तो करगून गेलो. यो म्हाका प्रभुपाद पळोवन हांसलो म्हणून. तशी प्रभुपाद मेटल देवन वतना पुरो कीर्तन जाता आसके. कीर्तन जाता आसची. सो प्रभुपादाल ಒಟ್ಟುची पूरा भक्त देवस्थान वताचे. तेन्ना हो त्रिपुरारी आलोचना करतके हांव देवस्थाना वच्चू न्हू थंय कसं पूण उरलोचें कसं लाका हांव प्रभुपादाक सेव करता न्हू. प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्युशन केल्यार भारी खूश जाता न्हय. हांव वचना हांव हांगा राबून बुक डिस्ट्रीब्युशन करता म्हणून लेखतके. तशी सांजवेळ तनक तो राबून टोटल 63 बुक्स 67 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करतके.
हे आम्ही लेखताचे आम्ही केलेली सेवा आम्ही तोंडान सांगल्यार कळटा ना कोणी दुसऱ्यान सांगल्यार कळटा सांगता अशी म्हणून एक आम्ही एक्सपेक्टेशन करताचे जाल्यार ह्या प्रभुपादाक करंदर सांगता त्रिपुरारी इतले बुक डिस्ट्रीब्युशन करता म्हणून सांगता तेन्ना ते आम्ही सांगले प्रभुपादाक म्हणटा ताका आनी इंट्रस्ट चडत की त्रिपुरारीक यो प्रभुपादाक मिगेल विशय सांगली वे हांव आनी बुक डिस्ट्रीब्युशन करता म्हणून आणखी तागेलो उत्साह चड जाता की त्रिपुरारीले तो सांगता म्हाका आनी चड जाल्या म्हणून तशीच प्रभुपाद लॉस एंजलिसांत तूं सकाळी वॉकिंगा वचचे आशिल्लें वॉकिंगा वतना चिविएट हिल्स पार्का वता आशिल्लो तेन्ना तागेलो वटू केन्ना प्रभुपादान वॉक करतना पुरा केलो भक्त सकड फॉलो करता तेन्ना कसले विशय प्रभुपाद सांगता आसता तशी कॅलिफोर्निया युनिव्हर्सिटीचो एक ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री PhD करतलो एक थौधम सिंग म्हणून एकलो प्रभुपादाल वटू आसता के तो ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री ताजे PhD करतलो तो प्रभुपादा लागी उलयता कसो म्हण डार्विन थियरी कशी मांकडा निमित्त मनुष्य जालो डेव्हलप जावन तशी अशी म्हणून पुरा प्रभुपाद सांगता से पुरा डार्विन थियरी आनी पुरा ते अवैज्ञानिक ते सकट तशी जात साध्य ना म्हणून प्रभुपाद सांगता मांकडा देखून मनुष्य आयलो न्ही म्हणून मनुष्य जातना सम मनुष्य जालेलो मनुष्य वणकी जालेलो तशी प्रभुपाद वतन के एक कावी बಣ್ಣाचे ओवरकोट के स्वेटर आनी घालून प्रभुपाद सांगताची केलो जन प्रश्न मेळटा उत्तर सांगताचे प्रभुपाद वता आसता तशी ते सिंगाल वट्टू प्रभुपाद सांगता उलयता आसता जीव केन्नाय रासायनिक वस्तू म्हळ्यार हाजेन जीवादकून आयिल्ले तशें जायना म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर एक दिवस प्रभुपाद वॉकिंगाक गेले तेन्ना अनेक डिवोटी रामेश्वर म्हळ्यार तागेले परिचय करता रामेश्वर कितले बुक डिस्ट्रीब्युशन करता म्हणून प्रभुपादाक एक्सप्लेन करता तेन्ना ते लोक म्हणटा निराकारीवादी असताचे निराकारीवादीक कशी आम्ही कन्विन्स करून कशी बुक भगवद्गीत घेवची तशी करयता तेन्ना प्रभुपाद निमगिता तू कसं सांगता तेन्ना भगवद्गीत घे म्हूण म्हणटा तू कसं सांगता म्हणून सांगता तेन्ना सांगतात तो हांव कसं की अशी करता कसले म्हणून सांगता तेन्ना प्रभू सांगता ना तुम्ही मिगेल पुस्तक वाचूचे अगत्य आसा तुम्ही वाचल्यार मात तुमकां बुक डिस्ट्रीब्युशन करतना तुमकां सांगच्या येता शाश्वती गांधर्विक माताजी म्हाका तिगेले आमी स्वाती म्हणचे जशें मी म्हाका तिगेले नांव येता पण ते ना शाश्वती गांधर्विक माताजी सांगता तुम्ही भागवत एक सेट पुणी वर्सा एक सेट पुणी कोणाक डिस्ट्रीब्यूट केल्यार गुरूक एक व्हडली सेवा म्हणून सांगता तेन्ना हांव सांगलें कसं सांगचें आमी तेन्ना तिणें म्हणलें तुमी कसं डेली वाजयता पळय तेच सांगाची म्हणून म्हणलें तशी आमी भागवत वाजल्यार मात दुसऱ्यांक सांगच्या जाता ना जाल्यार भागवत कसं आसा म्हणलें गत ना जाल्यार आमी भागवत डिस्ट्रीब्यूट करूं भागवत घे म्हणून कोणाक सांगल्यार सांगच्या गेल्यार आमकां सांगू येवका ना सो आमी केलो भागवत वाजूका तेन्ना मात आमकां एक होल्ड येता सांगच्याक म्हणून शाश्वती गांधर्विक माताजीन सांगिल्लें तशी प्रभुपाद सांगता तुम्ही बुक मिगेल बुक्स वाजूक भारी अगत्य आसा तुम्ही सांगता जाल्यार म्हणून सांगता आनी प्रभुपाद वॉकिंगाक गेले तेन्ना चमकत तेन्ना सांगता पळय त्रिपुरारी हांगा आसता म्हणून सांगता तो प्रभुपाद तागेले तेकडे पळोवन कशें जाता आसा तुगेले बुक डिस्ट्रीब्युशन म्हणून तेन्ना गुरु ಒಟ್ಟು उलोचेक ताका फर्स्ट एक चान्स मेळके ताका कसो उलोवका म्हणून कळना के म्हळ्यार कशी गुरु शिश्याले एक भेटी
जाता कशी तांगेलो कसं उलक म्हणून कळना ते ताका कसं कीची उलयत के सम उलच जायना तेन्ना प्रभुपा सांगता राबून हे बुक डिस्ट्रीब्युशन मानव जनांगाक म्हळ्यार ये तुमगेली बुक डिस्ट्रीब्युशन एक ह्युमॅनिटी के हे श्रेष्ठ सेवा मानव जनांगाक हे श्रेष्ठ सेवा तुम्ही करता आसाची म्हणून प्रभुपा सांगता आणि ते सांगता ह्या तुम्ही कृष्णाल संदेश तुम्ही डिस्ट्रीब्यूट करता पळय तुमगे ते प्रिय कृष्णाक आणि कोणी नाची तुम्ही कृष्णाक अति प्रिय जाताची म्हणून प्रभुपाद त्रिपुरारी सांगता जावन लॉस एंजिलस तो रामेश्वरने त्रिपुरारी सोडून कोणी तिथले बुक डिस्ट्रीब्युशन करना आशिल्लीची तशी त्रिपुरारी केदनाय प्रभुपादाल ಒಟ್ಟು मस्त मेळलेल ना प्रभुपादाक मस्त पळयलेल ना तो कसं म्हळ्यार विरह भावान तो प्रभुपादाक हांव कशी सेव करता आमी केन्ना पळय विप्रलंब भाव म्हणटाची गोपी स्त्री पुरा विप्रलंब भावना कृष्णा कृष्ण हांगा पूण कृष्ण आशिल्लो कृष्ण हांग केलो तशिल्लो अशें म्हणून आलोचन करून आणि सदा आलोचन करून तांणी कृष्णाल वेरी भक्ती करता आशिल्ली तशीच ये त्रिपुरारी चड प्रभुपदा मेळलेल ना प्रभुपदाल उलयलें ना कसं ना तशी प्रभुपादाल एक विरह म्हळ्यार मिगेल गुरूक हांव कशी खुशी करता म्हळ्यार केन्ना त्रिपुरारीक आसता आशिल्लें ते ताका कसले ट्रेनिंग दिलें ना कांय ना ताका इतलेच की प्रभुपादाल वेरी भारी एक आप्त म्हळ्यार प्रीती मस्त आशिल्ली प्रभुपादा वेरी तशी त्या प्रभुपादा वेली प्रीती ताका हृदय आशिल्ली निमित्त ताको हांवें प्रभुपादाक हें बुक डिस्ट्रीब्युशन करचीच मिगेल गुरू सेवा म्हणून लेखून ताणें लेखील के त्रिपुरारी म्हळ्यार प्रभुपादाक बुक्स म्हळ्यार तागे लायफ एंड सोल आशिल्ले लायफ एंड सोल आशिल्ले निमित्त प्रभुपादाक हांव हें सेव केल्यार मिगेल गुरू खुश जाता म्हणून केन्नाय तो तशी आलोचना करता आशिल्ले तशी प्रभुपाद सांजवेळा थंय लॉस एंजलस तो गार्डना बसची आशिल्ले प्रभुपादान बसतना हानी पुरा भक्तांनी सकड नेलारी तणार बसचे कोणी विशेष गेस्टनी तरी आयल्यार तांकां बसशाक खुर्चेनी दिता आशिल्लींची तेन्ना प्रभुपाद देवस्थाना ते कसले विशय उलयता आशिल्ले सांगता आशिल्ले जार भारी शांतमय वातावरण आशिल्लें तशें आशिल्लें तेन्ना कृष्णा बूक कोणी वाजिता आशिल्ले प्रभुपाद दोळ मुचून ध्यानमग्न जावन ते आयकता आसता आशिल्ले मध्येन तूं कसले लिला एक्सप्लेन करचे पुरा आसता आशिल्ले प्रभुपाद तशी प्रभुपाद ते केन्नाय तशी ते तोटा बसून कृष्णा बूक वाजोवचे आनी कृष्णा बुका एक्सप्लेन करचे मध्य सांगचे तशें आशिल्लें मागीर प्रभुपाद चमकून वचून प्रभुपाद तेगेले रुमा वता आशिल्ले प्रभुपादाक ते लॉस एंजलिसाचे ते तोट कितले प्रीती आशिल्ले म्हळ्यार तितले प्रीत आशिल्ले तो सांगता आशिल्लो मायापुरांत समीत अशी तोट करता टेरेस गार्डन टेरेस वेरी 6 इंच माती घालून थंय फुडें फ्लवर्स झाडांनी घालून फुलां झाडांनी घालून तोट करता म्हाका भारी तोट म्हळ्यार भारी प्रीती म्हणून प्रभुपाद सांगता मायापुरांत तुमी तोट करता म्हणून सांगता प्रभुपादान 10 घंटा न्हिदच के 10 घंटे न्हिदतना प्रभुपाद अशी फाटीवेर न्हिदतना सत्स्वरूप प्रभुपादाले कालू श्रुतकीर्ती प्रभुन पाय चिरडूचे प्रभुपादाल पाय चिरडूचे तेन्ना हाणे रामेश्वरान थंयसी ते मेट्टावेर बशिके प्रभुपाद कसली एक उत्तर म्हणलेले म्हाका कान्ना पडपी की प्रभुपाद कसले सांगते की कसले संदेश सांगते की म्हणून मेट्टारी बशिके तो श्रुतकीर्ती पाय चिरडिता अशें तो रामेश्वर सांगता प्रभुपादाल रुमा वचका म्हण म्हाका जोर भंय जाता आशिल्लें त्या खातीर हांव केन्नाय मेट्टा वयरी बसून
प्रभुपाद खंयचे एक वर्ड सांगतलो म्हणून ताका ऐकूच खातीर रक्ता आशिल्ले मागीर सकाळी सकाळी पुरा जन निमगुचे प्रभुपादान कसं सांगले कसं नाही सांगले म्हळ्यार अमृताचे बिंदुशी प्रभुपादाल उत्तर म्हळ्यार सांगताचे अमृता ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर तशी अमृताचे एक बिंदू ऐकूच खातीर पुरा प्रभुपादान कसं सांगले म्हणून निमगुचके ते एक तांके एक उत्कट अनुभव के प्रभुपादाल उतर ऐकूच खातीर तितले प्रीती के तशी एक पंता प्रभुपादाल रुमा भायरी आणि रामेश्वरान बशिल तेन्ना कशी गुरुक आम्ही बुक डिस्ट्रीब्युशन करून आम्ही एक गिफ्ट एक काणीक दिवेत म्हणून विषय जाता आशिल्के तेन्ना लॉस एंजलिस मात एअरपोर्टा वचून बुक डिस्ट्रीब्युशन करचे तांणी शूर करताचे विंगड कडेन खंय करना आशिल्लेंचे तशी एक स्पेशल एक हे आशिल्लें सो प्रभुपाद तेजे बगे निमगिता आशिल्लो तशी हांगेला म्हाका लॉस एंजलिस डिवोटीसा म्हणजे कोणेय तितले ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूट केलेले ना तशी एक म्हणटा प्रभुपाद निमगिता कोण हो रामेश्वर म्हणून निमगितके तितले निमगेले ताका भारी खुश जाता रामेश्वर प्रभुपादा निमगेल कोण तशी ऍक्च्युअली चैतन्य चरित्रामृत तो आदलीला अंतू सांगला कसं म्हळ्यार हाणे चैतन्य महाप्रभून कोणाय कास्ट क्रीड कसले कंट्री कसले जाती भाषा कसले भेद नाशी भगवत प्रेम प्रचार केलेले तशीची आमगेले उद्देश हेची आम्ही भगत प्रेम सगळ्यांक डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी प्रभुपादाक हे भारी खुश जाता श्रुती कीर्ती केन्ना प्रभुपादाल पाय चुडूचे सकड काम करचे असता प्रभुपादाक सांग्याळ तोटा बशिल तेन्ना ते परमळाचे मोगारे आनी सकड तेन्ना फुलत पळय मोगारे आनी सांजवेळा ते प्रभुपाद दिले प्रभुपाद हुंचिके प्रभुपादाक भारी खुशीके तसे प्रभुपादाक सांजवेळा एक शांत रेस्ट पीसफुल प्रभुपादाल माइंड पीसफुल असतके तशी कोण कोण पुरा येताचे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करून येताचे तांगेले उलोवचे तुमी तशी तुमगेले अनुभव कसले अशें म्हणून प्रभुपादाले निमगुचे सकड असतके त्यांनी मागीर प्रभुपादाल काल पाय ताणें श्रुती कीर्तीन चिरडूचे तेन्ना प्रभुपाद कसले सांगता कृष्णा विशय कृष्ण फोटो पळयता कृष्ण कितलो चंद पळय कोण कृष्णा देखून कोणाक एट्रॅक्शन आसना आनी प्रभुपादान तेगेल बाल्याचे विशय चेडूपण आसतना कशी कृष्णाले हे रथयात्रा केले कशी कृष्णा भक्ती करता आशिल्ले म्हणून पुरो सांगचे के श्रुती कीर्तिका तशी एक दिवस रामेश्वराक भारी खुश जाता कसं म्हळ्यार तांगेले डेली पेपर आसता डेली पेपरार एक न्यूज प्रिंट जातके एप्रिल 20, 1973 तो कसं म्हळ्यार तांणी प्रभुपादान बरयला मिगेल प्रितीची तुम्ही चाल्ले निचिल्या न्हू तुम्ही भगवंत कृष्णाले चरण कमलाचे वैभव प्रचार करू तुम्ही भारी कष्ट करता आसाची त्याच निमित्त तुमगेल हे सेवे निमित्त मिगेल गुरु महाराजाक भारी खुश जाला मिगेल गुरु महाराजाक म्हाका दिवचे पशी हजार टाइम्स 1000 टाइम्स चड तुमका मिगेल गुरु महाराज तुमका आशीर्वाद दिता म्हणून प्रभुपादान बरयला तेंच म्हाका तृप्ती तुमकां सकयल शुभ जा म्हणून प्रभुपादान एक लेटर दिलेले त्या न्यूज पेपरार प्रिंट जालेले ते वाजील सता इतले खुश जाता पुरा रामेश्वराक आनी प्रभुपादान आमकां कितली होगळसिला प्रभुपादाक कितली खुश जाल्या
आमगेल बुक डिस्ट्रीब्यूशन म्हणून ताक भारी खुश जातके ताक रामेश्वराके प्रभुपादा लागी उलट म्हळ्यार एक नंबर लज्जिके तशी जाल्यार ते प्रभुपादाले रत्ना मणकेची प्रभुपादल हँड रायटिंगान बरयल्ले ते लेटर आयकुच्याक वाजूच्याक इतली खुशी जातके तांकां तशी मिगेल आमगेल अदृश्ट कितले हे आमगेल गुरून आमगेल सेवा ऐकून आमकां एप्रिशिएट करून लेटर बरयला म्हणून त्या होऊन पुरा जन पुरा दाखयतके धांवन वचून रामेश्वर मागीर त्रिपुरारी आपा सांगता कशें एक्सपिरियन्स तांगेले मंगळा आरती जाली सकाळी 4:30 की कोतना 4:30 मोस्टली मंगळा आरती जाली सता पुरा जन एक सान ग्रुप बागला लागी ಒಟ್ಟು मेळचके कसला म्हळ्यार मंगळा आरती पुरा सकाळ तुळशी आरती सकाळ जातरी पुरा जप करताची मागीर तुमी मायापुरांनी पळोवन मायापुरा कोण भेट दिला इवन खंयचे देवस्थानांतू तुळशी आरती जातरी पुरा जनान जप करचे मोस्टली साधारण 5:30 जाता पुरा तुळशी आरती सकाळ जाताना 5:30 तोकून 7:30 तनक पुरा जप करच्या बसताची तशीची जप करता तशी उल्लच जायना तशी हो रामेश्वरांनी तांणी पुरा बागलाला राबून उलोवचे कशी आमी बुक डिस्ट्रीब्यूशनाक करचे कशी आमी प्रभुपादाक संतोष जाव तशी आमी कशी ह्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन संकीर्तना कशी करचे म्हणून हांणी उलोवन घेवचे पुरा जन प्रभुपादान सांगिल्ले कसं म्हळ्यार पुरा जनान तुमी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं वचका म्हणून प्रभुपादान सांगिल्ले तशी प्रभुपाद हेच विशय इंडियांत आशिल्ले डिवोटीसांक सांगता तुमी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं वचका म्हणून तशी 1973 तो समर आसतना हांणी हागेले कोणाले जॉर्ज हॅरिसन हुಡುಗ सस्किनाके जॉर्ज हॅरिसन म्हळ्यार कोण हुಡುಗ सस्वा कोणी जॉर्ज हॅरिसना विषय ಗೊತ್ತುಸ್ವಾ हरे कृष्णा वय माताजी फेमस बँड नो म्युझिशियन नव्हतं जॉर्ज हॅरिसन वय आम्ही जॉर्ज हॅरिसन वे बीटल्स जॉर्ज हॅरिसन आले कसं म्हणारी गोविंदम आदिपुरुषम तमहं भजामी हे जॉर्ज हॅरिसनाची रेकॉर्ड केलेले कळलं त्यांना प्रभुपादा भारी खुश जावन हे आमगे दर्शनार्थी वेळार पुरा देवस्थानांत हे घालका म्हणून म्हणलें तशी त्या ऐकताना जॉर्ज हॅरिसनाल हुಡುಗಾस येवका केन्नाय तशी जॉर्ज हॅरिसनाल सकड म्युझिक ह्या जात नाईट आनी पुरा हरे कृष्ण म्युझिक नाईट जातना हांणी रामेश्वरांनी पुरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करच्याक हे एक लायक चान्स म्हणून करता एक दीस तसल नाईटा वेळार 600 बुक्स वताचे 600 पूरा यूथ तागेले जॉर्ज हॅरिसन म्युझिक नाईट भारी अट्रॅक्ट जाताची हरे कृष्ण कीर्तन जॉर्ज हॅरिसन दुवा कोण ಗೊತ್ತುಸ್ವಾತ जॉर्ज हॅरिसन दुवा ती वे करता म्हाका तिगेलें नांव हुಡುಗಾस येतना हॅरिसन म्हणून घालता ती तिगेलें नांव हुಡುಗಾस हॅरिसन म्हणून घालता ती वे नाईट्स आनी असल सकड हरे कृष्ण कीर्तन आनी पुरा करता तशी तांणी एक म्हणटा सांगताची 2 घंटे भितरी 600 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करताचे तशी एक वार भितरी 2000 कृष्णा बुक डिस्ट्रीब्यूट करताचे तांणी असल म्युझिक नाईट जाल्लो तेन्ना पुरा म्हळ्यार तांकां ते सुरेख सकड आयडिया आसना ओ आज करुया न्हय म्हणून अशी आयडिया येवन करताशी मागीर ಕೆಲವು ಜನ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ सांगताची आम्ही विंगड देवस्थानाचे डिवोटीस वचून आमकां बुक आम्ही कशी बुक डिस्ट्रीब्यूशन केल्या
आमकां बुक डिस्ट्रीब्युशन करतना कसो अनुभव जाल्ले हे सांगून तांकां एनकरेज करता तशें वचका म्हणून लेखताचे. तेन्ना प्रभुपाद सांगता ओ खंडीत हे बुक डिस्ट्रीब्युशन करचें म्हळ्यार एक मुख्य काम आमी करचें. देवस्थान म्हळ्यार खाली जेवचे खावचे मात्र न्ही, न्हिदोच मात्र न्ही. आमी हे माये ಒಟ್ಟು युद्ध करूक योद्धा म्हळ्यार सैनिक आमी तयार करता ते बुक डिस्ट्रीब्युशन करता म्हणून प्रभुपाद सांगता. कसं म्हळ्यार युद्धा वेळार कशी बॉम्ब पडटा तशीच बुक्स म्हळ्यार हे माये देखून पार करूक जनाक हेल्प करता. सो बुक डिस्ट्रीब्युशन करपाची तुम्ही तशीच विंगड देवस्थाना वचून तुम्ही मार्गदर्शन कोर्स जाल्यार तुम्ही वच्चे भारी लायक आयडिया. तांकां ट्रेनिंग दिवचे कशी बुक डिस्ट्रीब्युशन करता म्हणून ट्रेनिंग दिवचे आनी सगळे भारी लायक आयडिया म्हणून प्रभुपाद सांगता. तुम्ही तशें करची म्हाका खुशीची म्हणून प्रभुपाद सांगता. एक पण कसं जाता म्हळ्यार एक बीबीटी तांगेले पेपरांत एक न्यूज येता. एक निमिष एक सॉरी. तेन्ना एक बीबीटी पेपरांत एक येता. कसं म्हळ्यार सॅन फ्रान्सिस्को एअरपोर्टांत एकली लंडन एकलो बरें सांगता. हांव सॅन फ्रान्सिस्कोसून लंडन वतना हांवें एकलेक कृष्णा बुक दिल्लो. ते तिका घेतले जाता ती सांगता इतले संतोष जाता की तिका. आनी ती ते डिवोटी मस्त थँक्स सांगता की ओ तूं म्हाका हें बूक दिलें म्हाका भारी खूश जालें म्हणून सांगता की. ती सांगता कसं म्हळ्यार ह्या मेटेरियल वर्ल्डांत आमी ब्लायंड जावन थंय हांगा धांवन म्हाका पूर जालें. ह्या बुक म्हाका अपलिफ्ट करूक म्हाका वयर वचक भारी हेल्पफुल म्हणून ती कोण तिका बुक दिलें पळय ताका मस्त थँक्स मस्त सांगता की. तेन्ना वय जानवी हॅरिसन वय ती थँक्यू माता जानवी हॅरिसन. सो तेन्ना म्हाका भारी खुशी जाली हे बूक मेळ्ळो म्हणून सांगके. ती लंडना वता आशिल्ली. आपस लंडना देखून येतना चिकागो एअरपोर्टांत ती राजविद्या बूक घेता के. राजविद्या हे कितले चंद आसा कितले लायक हे बूक म्हणून ती तिगेले एप्रिशिएशन सांगता के. म्हळ्यार हे एक्सपिरियन्स सांगताची. त्रिपुरारी सांगता ಕೆಲವು ಜನ कसं करताची बुक डिस्ट्रीब्युशन करताना काय ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ನಾನು ಶಿಕಾನು ಓ ತಾನಿ विग्गन अशी फॉर्मल ड्रेस घालून बुक डिस्ट्रीब्युशन करू वताचके. तशी विग दवरून फॉर्मल ड्रेस घालून गेले तेन्ना बुक डिस्ट्रीब्युशन करच्याक इजी जाता. जनाक मेळूक इजी जाता. मात बोळसून शिके दवरून धोती घालून गेल्यार जन आमकाची घुरकुरन पळयता शिवाय तांगे लागीं गेल्यार आमकां तितले उलोवचें जायना म्हणून हांणी विग्गनी दवरून फॉर्मल ड्रेस घालून वताचें. जाल्यार हें अशें वचचें ಕೆಲವು डिवोटीस खुश जायना. पळय कशी ताणें ट्रायल एंड एरर आलोचन करता कशी बुक डिस्ट्रीब्युशन करचें म्हणून. तेन्ना जुहू बीच्या प्रभुपाद 1973 आसतना हे समस्या सांगताची. कसं म्हळ्यार अशी विग दवरून फॉर्मल ड्रेस घालून बुक डिस्ट्रीब्युशन करूं वता आसाची.
तेन प्रभुपा सांगता कसं म्हळ्यार भक्ता पळेल सता कृष्णाल स्मरण येवका म्हळ्यार डिवोटीस तिलक शिखा धोती कंठीमाला या पुरसक पळेल सता कृष्णाले उडगास येवका तश निमित्त हो तांक हरे कृष्ण जन हंग आसाची म्हळेले कोळका सो ह्या चुकोच्या नज्या म्हणून प्रभुपा सांगता एक संन्यासी अमेरिका सांगता तुम्ही हिप्पी मणकेची ड्रेस कोनु अंगल्यानी घालू बुक डिस्ट्रीब्युशन करचे सम नाही कसं लाका म्हळ्यार आमगेले वेश आमगेले एपियरन्स आम्ही चेंज करून बुक डिस्ट्रीब्युशन करची नाका कृष्ण कशी जाल्यार आमकां बुक डिस्ट्रीब्युशन कर खंडीत आमकां सहाय करता म्हळ्यार नंबीक आसता आमी तशी केल्यार जाता अशी केल्यार जाता म्हळ्यार फटीची कृष्णाल कृप असला मात गुरुल्यान कृष्णाल कृप असला मात आमकां डिस्ट्रीब्युशन करू जावचे शिवाय नंतर जायना म्हणून एक संन्यासी सांगता प्रभुपाद सांगता वय तुम्ही तुमगेल वेश चेंज करून बुक डिस्ट्रीब्युशन करू वचन आम्ही केन्नाय आमगेल आयडेंटिटी आम्ही सोडून नजा आमगेल आयडेंटिटी सोडून नजा आमगेल तत्व आम्ही पालन करका ह्या बद्दलची कितली म्हणटा तिलक दवरच्या काम तिलक कर म्हळ्यार आमकां लज्जी करता कोणी कसं लेखता चेरीन कसं की नाम दवरला तू कसं ने इवन आमगेला तो कसं ने तुम्ही संध्यावंदन करताचे तुमची नामन ताणताची अशी म्हणून किलो जन सांगताचे निजांतून कसलं हे तिलक धारण करका म्हळ्यार आमकां सांगचे येवका हे तिलक धारण कसला करचे माताजी कोणी सांगता की पुरा शरीरारी तिलक धारण करचे कसला का हरे कृष्णा कोणी एक सांगाची हरे कृष्णा तिलक धारण प्रभू सांगाची तुम्ही सांगाची तिलक धारण कसला करचे माताजी देवस्थान कसे असते तशी तर देवान जागदोय शरीर तर एके परमात्मा रूप जान देव असं थोडी देवाकडून असं तिलक धारण करताय शरीर म्हळ्यार एक परमात्मा हृदय आशिल्ले ते हे शरीर आनीक कसं म्हळ्यार आम्ही प्रति अंगा केशवाय नमा माधवा सांगताना सांगून हे तिलक घालताना ते प्रति अंगाक देवाले रक्षण मेळटा आमकां देवाल रक्षण मेळटा म्हळ्यार तेवूय एक आमी सांगेत तुम्ही सांगेल करेक्ट पॉइंट हे शरीर म्हळ्यार नारायण कवच एक पार्ट ते तिलक नारायण कवच वय वय आमकां रक्षण मेळटा आमगेल शरीराक ते देवाल नामस्मरण कोण तिलक दवल निमित्त म्हणून एक तेवूय एक बेनिफिट आसा सो तिलक न्ही दवरूक आमी एक फक्त मागशेताची ह्यो कसं तेंच प्रभू सांगता ना आमगेल तत्व आमी कसले कंडिशन असल्यार अनकंडिशन आमी सोडूक नजा ते पालन करपाचीच पळोवपाक सांगता दिगा केस सोडचे आनी कर्मी जनाल म्हणके आंगल घालून घेवचे ते जनाक हिप्पी म्हणके दिसचे असर सकड करू नजा तुमगेल हांतू आणखी तुमकां हिप्पी म्हणके दिसता म्हळ्यार तुमकां आसा तसं सकड करू नजा म्हणून सांगता आमी आमगेले आयडेंटिफिकेशन सोडून नजा आमगेल शेवड हेड शिखा कंठी तिलक धोती पुणी अडना क्लायमेटीक कंडिशन म्हणकेची तुम्ही पॅन्ट कोटू हे घालून घेवता म्हणून सांगता जाल्यार विगरी दवरून वचचे नज म्हणून सांगता तशी प्रभुपाद एक सेक्रेटरी जावन तमाल कृष्ण गोस्वामीक एक लेटर बरे तमाल कृष्ण गोस्वामीक लेटर बरयता आनी प्रभुपाद सिग्नेचर करता तशीची पुरा जनान धोती कंठीमाला शिकांनी घालून वचता म्हणून सांगता जाव जाल्यार तुमी कोट पॅन्ट घालून येवं जाल्यार वचचेत जाल्यार शिका तिलक कंठीमाला हे आसपाचीच म्हणून प्रभुपाद सांगता लेटर बरयता
मागीर ಕೆಲವು ಜನ वेस्टर्न कंट्रीसाचे ड्रेस ते अड्डिना म्हणून प्रभुपाद सांगता 1973 तो फेब्रुवारी तो रूपानुगाका प्रभुपाद लेटर बरयता म्हाका हिप्पी म्हणके तुम्ही बुक घालचे ड्रेस घालचे म्हाका खुश ना म्हणून सांगता तुम्ही एक रेस्पेक्टेड ड्रेस तसले घालका म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी GBC पुरा ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ येताची पुरा टेंपल ಅಂತೂ या विषयू पेटयताची प्रभुपाद सांगता ह्या म्हाका तुम्ही सकट करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन केल्यार म्हाका भागवत ट्रान्सलेट करूक म्हाका मन कॉन्सन्ट्रेट करूक भारी सुलभ जाता हे पुरो तुम्ही असल सकड सॉल्व करून तुम्ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन केल्यार म्हाका आनी हांव नव युवक म्हळ्यार प्रभुपाद आनी एक तरुणशी ते बुक ट्रान्सलेशन करूक मन येता म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद करंदराक सांगता तुम्ही जावक जाल्यार लायक केस असल्यार व्हडणे तुम्ही केस उलोवन चंदकोन दिसका अट्रॅक्टिव्ह दिसका पక్కన केस असल्यार व्हडणे केस उलोवन तिलक घालून तशी वच येता म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर पुस्तक विकतना आम्ही जनालागे वाद करून येचे सपोज तो बुक नाका म्हणटा सोडका तागेले वाद करचे लढाई करचे तांकां किरकिर करचे असे सकड करू नजा म्हणून प्रभुपाद सांगता तुम्ही किरकिर करून केदनाय म्हणून तेवे प्रभुपाद सांगता मागीर प्रभुपाद हांगा सार्वजनिक संकीर्तन करता आणि डिवोटीसांनी घेवचे आहार म्हळ्यार प्रसाद घेवचे सांगता मागीर ಕೆಲವು जन निराकारवादी जो मस्त इंटेलिजंट पर्सन जो आनी चर्चे येताची तेन्ना तुम्ही तांगेले आर्ग्यू करू नजा निजांत न्हू हे बुक डिस्ट्रीब्यूशन म्हळ्यार आज जन पुरा मेटीरियल लायफांत इतले बिजी जावन नरका तेकडे वता आसची तांकां स्टॉप करूक हे बुक्स हेल्पफुल जाता म्हणून ಕೆಲವು जन सांगतात की हे बुक तुम्ही कशाला वाजूका म्हळ्यार तुमकां नरका दाखोवन हे रक्षण दिता वच्चे रक्षण दिता म्हणून सांगता म्हणून सांगताची ಕೆಲವು जन मागीर वैष्णव सिद्धांताक केन्नाय हे आमी एगेन्स्ट उलोवचें म्हणून प्रभुपाद सांगता आमी वैष्णव सिद्धांताक आमगेल फिलॉसॉफी आमी करेक्ट तरी चलित जाल्यार स्वतः कृष्ण आमकां हेल्प करता सक्कड अनुकूलते दिता म्हणून प्रभुपाद सांगता आम्ही कृष्णाला नावारी कसले कृष्णा नेटवर्क इश्यू तर 2 मिनिट वेट करायचं मग आता येतलं
तुम्ही म्युटर आसा प्रभूजी. माताजी नेटवर्क मात्र माताजी तांगे नेटवर्क गेला की म्हण. गेला. ओके ओके हांव लेकीन मी गेन नेटवर्क इश्यू बी येवन. ना मी गेला येस 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 कोणा ओके ओके माताजी येणी ओके असे आयले एक आयले मिनिट. सॉरी आयले. तेन्ना कसं म्हणता असं म्हळ्यार प्रभुपाद आम्ही बुक विकतना म्हळ्यार बुक डिस्ट्रीब्युशन करतना आम्ही तांकां मस्त ताजी बुक घेवचे तशी आम्ही सांगता. हांव लास्ट संडे हांव कृष्णा बुक घेवच्याक हिंदीच्यान हांव कृष्णा लिले विशय सांगता आशिल्ले म्हळ्यार चौराष्ट्रकमाचे प्रति एक स्टांजाचे एक्सप्लेनेशन करता आशिल्ले. तेन्ना सांगलें तुम्ही आयकनातील तसं लिहिला कृष्णा बुकान तो आसा तुम्ही कृष्णा बुक घ्यायचे म्हणून. सो 3 जणांना कृष्णा बुक जावका म्हणलें म्हळ्यार मी गेले एक हिंदी कृष्णा बुक आशिल्ले एक दिले. सो ती एक जण आयलींची आमकां दी कृष्णा बुक दी आमकां दी बुक म्हणून. तशी आमी जनाक कशी कन्विन्स करचे म्हळ्यार आमकां गोत्तसका. तेन्ना करेक्ट तरी सांगले तरी जाल्यार तांणी बुक घेताचे. तेच प्रभुपा सांगता तुम्ही करेक्ट जावन तांगेल वेरी इन्फ्लुएन्स करता तेन्ना ते बुक घेताचे म्हणून सांगता. मागीर आमी हे बुक डिस्ट्रीब्यूट करचे यूथ ड्रग्स आदोकून आशिल ड्रग्स एडिक्शन आशिल जनाक आमी भायर हाडच्याक तांगेले समस्ये परिहार करूंक हे बुक्स मस्त हेल्पफूल जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर आमी त्रिपुरारी सांगता हे बुक्स कशी म्हळ्यार आमी जीवन कशी करता एक तांणी पॉइंट सांगताची जीवनांत कशी जीवनांत कशी बुक हेल्पफूल जाता म्हणून तशी सांगताची ह्या तुमगे जीवन लायफान भारी हेल्पफूल जाता तुम्ही बुक घेयाची म्हणून अशी सांगताची. तशी तांगेल फ्रेंडशिप कोरून आमी बुक तांगेल मन आसता तशी कोरून आमी बुक डिस्ट्रीब्युशन करता म्हणून पुरा असं सकट अनुभव एक डिवोटीस सांगताची. कशी एक डिवोटीस बुक डिस्ट्रीब्युशन केलें तेन्ना एक हांगा मारतके राप्पनी कपाळाक मारतके तेन्ना अपाच हाण तरी मारली तरी जाल्यार व्हडली लढाई जाता तेन्ना आनी मारनाचे. तशी कसं सगळे एक्सपिरियन्स सांगताची. तेन्ना आमी इस्कॉनांत एककली सांगताची विंगड संपताची इस्कॉनांत बुक डिस्ट्रीब्युशन निमित्त आमगेले प्रचाराक आमकां कष्ट जाता असं धक्के येता असं म्हणून पुरा केलो जन ओपोज करताची पुरा कशी. तेन्ना प्रभुपा सांगता एक बुकाची एक पेज तरी वाचील तरी जाल्यार तांगे जीवनाची चेंज जाता. आम कोणाक किरकिर करचे तो आमकां म्हणना आमगेलो उद्देश नंची न्हय ना आमगेले ओत्तायाक दुसऱ्यान बुक घेवका म्हणून ना म्हणून प्रभुपा सांगता तांणी तरी बुक तरी घेतल्यार तांकांच ताजे लाभ शिवाय आमगेले ओत्तायाक बुक केलं पण कसं करता आशिल्ली म्हळ्यार बुक डिस्ट्रीब्युशन करतना तुम्ही कितलं डोनेशन दिताचे म्हणून एकलो आतां एग्जाम्पल इंडियन रुपी प्रकार म्हाका आमी गेल्यार 100 रुपये दिता म्हळ्यार 100 रुपये अकॉर्डिंगली बुक दिवचे. कोणी 300 रुपये दिता म्हळ्यार 300 रुपये अकॉर्डिंगली बुक दिवचे. अशी करता आशिल्ली तांणी निजांत बुका प्रायस न्हय आमी डिस्ट्रीब्युशन कसं म्हणचे म्हळ्यार हे तुमकां बुक दिताची तुम ताजे बदला कितलं आमकां डोनेशन दिताची आमकां म्हणून हे टेम्पला वचचे दुड्डू आमगेल पर्सा वचचे न्हय दुड्डू न्हय म्हणून जन लेखताची कसं ताजे बुक डिस्ट्रीब्युशन केले मित आमकां
विकतल्याक प्रॉफिट म्हणे ह्या विकतल्या प्रॉफिट नाही ह्या पूरा देवस्थानावरची ದುಡ್ಡು मिळाले आम्ही एका पंथा शंका पडता सो तुमगेले प्रीचिंगाचे एक सफलता तुम्ही कशी बुक विकताची म्हणाल ताजेर डिपेंड जावन आसा म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर लक्ष गटले बुक विकली म्हणून प्रभुपादाक कळटा प्रभुपाद भारी कृतज्ञता सांगता तशी हे बुक कशी डिस्ट्रीब्यूशन करचे म्हण ताजे चर्च जाता आसताची चिकागो इस्कॉनांत गोविंद श्री गोविंद प्रभुपादाक लेटर बरयता आमी हे आणखी हांतू इम्प्रूवमेंट करचे बुक डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रूवमेंट करचे आमी आणखी आलोचन करता आसाची आमी पुस्तक विकताना पट्टी उलोवचन कृष्ण कितले एक अद्भुत व्यक्ती म्हळ्यार कसले एक तो कृष्ण एक तेगेले वेरी आमी सांगकाशिवाय पट्टी उलोवचन म्हणून सांगता प्रभुपाद केन्नाय आमी सत्यनिष्ठ जावन आसता आमी आमगेले वैरीक समीत आमी पट्टी उलोवचन आमगेले बुक सांगता तितली सकड बेनिफिट आसा आमी प्रामाणिक जावन हे आमी एक्सप्लेन केल्या पुरो म्हणून प्रभुपाद सांगता पट्टी उलोवचन म्हणून तुमगेले विकचे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करचे टेक्निक तुम्ही आणखी इम्प्रूव करून घेवका म्हणून तुम्ही हे परमसत्य देवाले परमसत्य सांगच्यान तुम्ही सक्सेस तरी जाल्यार कृष्णाल विशयान सांगच्याक सक्सेस तरी जाल्यार बुक खंडित जन घेताची म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी हे पुरा एक एक्सपिरियन्स आम्ही फॉलो तरी केल्यार खंडित आम्ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता शाश्वती गंधर्व माताजी कित भागवत सेट दितकी तिगेले एक्सपिरियन्स तर ऐकल्यार आम्ही कशी भागवत सेट दिवेता म्हणून आम्ही कोरेता म्हणून हांव लेखता तशीच हे पुरे एक्सपिरियन्स प्रभुपादान इम्प्रूव केले जनाल शिष्याले कशी तुम्ही करता खंय चूक जाता कशी जाता म्हणून प्रभुपादान एक्सपिरियन्स कोणी शिकतनीची कशी जात एक इन्सिडेंट जातानी लेसन लर्न करताची कशी आमी इम्प्रूव करता बुक डिस्ट्रीब्यूशन जनाला उलयतना जनाला एप्रोच करतना कशी उलोवका कशी हे करता म्हणून जाताना तांकां लर्न विथ एरर मेथड म्हणटा पळय चूक जाता नो आमी तशी उलयता तशी उलोवका आशिल्ले तशी करता आशिल्ले म्हणून आमकां कळटा तशी करूनची बुक डिस्ट्रीब्यूशन शिकताची तेन्ना हरे कृष्णा टाइम जाल दिसता सो नेक्स्ट वीक पळया कशी आनी बुक सांगताची पुरा कितली की 100 गटले धालमनशो पुरा सकड वताचे आणि प्रसाद घेऊन वचे एक प्रसाद घेऊन वचे वताचे की कोणाक प्रसाद दिवचे बुक दिवचे हे करते सो नोव्हेंबरांत 1970 नोव्हेंबर इस्कॉन वर्ल्ड रेकॉर्ड करता वर्ल्ड रेकॉर्ड कितले म्हळ्यार 41,69,000 बुक डिस्ट्रीब्यूट करतात 1973 नोव्हेंबर प्रभुपादाक रामेश्वर बरयता म्हळ्यार तशी रेकॉर्ड बीट करतात तितले बुक डिस्ट्रीब्यूट करताचे तेन्ना प्रभुपादाक सांगता म्हाका पुस्तका वयरी मस्त नंबीक आशिल्ली कृष्णा वयरी आनी गुरू वयर मस्त नंबीक आशिल्ले आमगेले एक आध्यात्मिक शक्ती बुक्स म्हळ्यार म्हणून प्रभुपाद सांगता आमी ते वाडयता वचका म्हणून प्रभुपाद सांगता मागीर 1970 जानेवारी अपाज प्रभुपाद लॉस एंजलस येता प्रभुपाद ते दिसू हे दिता लेक्चर दिता भागवता तसल साहित्य आनी खंयचे ना भागवता खंयचे ग्रंथ कंपेर करूंक जायना हे भागवत ह्युमन सोसायटीक चांग करूंक हे म्हणून प्रभुपाद सांगता एक शब्द समेत भागवतांत आमकां
स्पिरिच्युअल ग्रोथ स्पिरिच्युअल लाईन देवाकडे वचाक हेल्प घेता म्हणून प्रभुपाद सांगता हे बूक कोणाले हातात गेली म्हणतर जाल्यार ताका चांग जाता ಕೆಲವು ಜನ कसं करता पूरा भागवत सेट घेवच्याक ओपनाचे तशी तांणी प्रभुपादाला निमून आम्ही एक फर्स्ट कॅन्टो भागवत विकया म्हणून सांगता तशी जायत म्हणून सांगता प्रभुपाद तशी ते एक सेट एक फर्स्ट कॅन्टो विकताच घेतानी तशी भागवताची फर्स्ट इंट्रोडक्शन पुणी जना कळलो म्हणून तशी भागवताची फर्स्ट कॅन्टो डिस्ट्रीब्यूट करता ते तशी नेक्स्ट वीक पळया कशी आणि बुक डिस्ट्रीब्युशन चांगली इम्प्रूव्ह जाता एक स्टोरी एक डिवोटी सांगतात आणि भागवत विकताना चांगले एक्सपिरियन्स ओके हरे कृष्णा शिल प्रभुपाद की जय ಜೈ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ಆಯ್ತು ಸೆಷನ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಚಾಂಗ್ ಹಸೀನ ರೂಪಾದನ ಬುಕ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಂಫಸಿಸ್ कोणते लेक्चर हसीना आयच्या आणि आता चॅप्टर 15th भगवद्गीता रिसाइटेशन गावा पूर्णिमा कृष्णमूर्ती माताजी गावा इन्वाइट करता हरे कृष्णा माताजी ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुरसम्पद्विभागयोगः श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्ध